हॅलो. सगळ्यात माये मोगाचा येवकार आम्ही दुसरे सत्र कवी संमेलनाचे ज्येष्ठ कवी संमेलनाचे आता सुरुवात करतात. तर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे हांव उपकार मानता की म्हाका ताणी सूत्रसंचालन करपाचो एक चान्स दिलो. सो हांव सुरवात करचे पयलें म्हजी एक कविता हांगा वाचतां. सो कवितेचें नांव आसा दाखय म्हाका दायज. सो माणकुलोसो हात म्हजो घेर तुज्या जाणट्या हातान, दायज म्हाका दाखय व्हरून सैमाच्या त्या सोबीत गोपान. जात्रा फिरय मांड दाखय, खाजी भजी रोस पिवय, वाऱ्यान फिरपी गिरगिरेते हातान म्हज्या हळूच तेकय. राटावेले गडे पळोवन भंय म्हाका दिसता तेन्ना, खांदार हात दवरून म्हज्या धादोस कर म्हज्या मना. देवळां पेडी जागे दाखय, वाती माती शास्त्रां शिकय, पांडी आडे शेतां भितर वावर करपी देव दाखय. तरंगा पालख्यो रथ करपी लोक कलाकार दाखय, घुमटां समेळ झांज घेवन धालो शिगमो खेळपाक शिकय. मातये कडेन जोडून म्हाका मुळां म्हजीं रोय हांगा, दाव म्हजें फासपतना कोमरी फुटू म्हाका हांगा. ह्या म्हज्या कविते बरोबर हांव आयच्या कवी संमेलनाचे अध्यक्ष बाब गौरीश वेर्णेकार हांकां माचयेर आपयतां. तर सांगपाची गजाल म्हणल्यार अशी, गौरीश वेर्णेकाराचें ची ओळख करपाक ताणें म्हाका सांगलें हांगा माटवान एकय असो मनीस आसचो ना जो गौरीश बाबाक वळखना. सो एक बरो मार्गदर्शक, लोककलाकार, कवी आनी बऱ्यांतले बरे कोंकणीचें चित्रीकरण व्हिडियोज आनी चित्रफितां बरीच ताणें केल्ली आसात. तर हांव एक बारीकसो तांचे कारकिर्दीचो नियाळ वाचतां. सो तांणी गोवा कला महाविद्यालयांतल्यान वेवसायीक कलेचें प्रशिक्षण घेतलां आनी ते स्वता एक कुशल चित्रकार, रचनाकार, छायाचित्रकार, संघटक म्हणून कोंकणी मळार वावर करतात. सद्या चित्रकलेचो शिक्षक म्हणून ते कात्यायनी बाणेश्वराक शिकयतात विद्यालयांत. तर तांणी संगणकाचो बरे तरेन वापर करून कोंकणीच्या बऱ्याचशा गोश्टींक ताणें हातभार लायिल्लो आसा. तांची काणी काणी कोतवा ह्या कविता झेलो पयलो 2002 उजवाडाक आयलो. तांच्या नंतर तांची जी पुस्तकां प्रसिद्ध जालीं ती काणी काणी कोतवा, शुन्य, अर्थ, पापा, अभंगिता, अस्तित्व, हांव तो अश्वत्थामा आनी बरीचशी पथनाट्यां अप्रकाशीत पथनाट्यां आसात. तर बाब गौरीश वेर्णेकार हांचो हांव हांगा येवकार करतां. तर आयचे सहभागी कवींक हांव माचयेर आपोवपाक तांचीं नांवां घेतां. पयलें नांव श्री दादा मडकयकार, हांकां हांव माचयेर येवपाची विनंती करतां. दुसरें श्री रोजारियो पिंटो, हांकां माचयेर येवपाची हांव मागणी करतां. श्री प्रकाश बाब नायक हांकां हांव माचयेर येवपाची विनंती करतां. सौ सुनंदा कांबळे हांकां हांव माचयेर येवपाची विनंती करतां. सौ नैना आडारकर हांकां माचयेर येवपाची हांव विनंती करतां. सौ नुतर साकरदांडे हांकां हांव माचयेर येवपाची विनंती करतां. हांव सौ अपर्णा गारुडी हांकां माचयेर येवपाची विनंती करतां. भोवमान्य श्री उदय बाब भेंब्रे हांकां हांव माचयेर येवपाची विनंती करतां. श्री आर.एस. भास्कर हांकां माचयेर येवपाची विनंती करतां. कुमारी फिलोमेना सान फ्रांसिस्को हांकां माचयेर येवपाची विनंती करतां.
श्री सुनील पालकर हांका माचेर येवपाची विनंती करता. डॉक्टर रेवणसिद्ध नाईक हांका माचेर येवपाची विनंती करता. सौ चंद्रिका पाडगांवकर हांका माचेर येवपाची विनंती करता. आनी श्री स्टीफन कार्ड्रोस हांका माचेर येवपाची विनंती करता. तर हांव ज्येष्ठ कवयित्री हय सो एक निवेदना खातीर उशाताई येता. तांचें निवेदन जालें की आमी रोखडेच प्रोग्राम स्टार्ट करतात. सगळ्यांक आज हांव नमस्कार करना. एक दुख्खाची गजाल तुमचे बरोबर शेअर करची म्हण हांव हांगा आयिल्लें आसा.
आमचे भितरले कोंकणीतले ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक कवी साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्ले एक आमगेले साहित्यीक बाब भरत नायक आमचे भितर ना. भरत नायक ही एक अशी व्यक्ती शांत, अतिशय शांत स्वभाव, केन्नाच कोणा कडेन मोठ्यान तापोवन उलोवप ना, पूण आपल्या कृतींतल्यान आनी आपल्या साहित्यांतल्यान परखड विचार मांडपी अशे एक साहित्यीक आमचे. आणि जे असे साहित्यीक परिषदेचे संमेलनच न्ही, अधिवेशनच न्ही, तर परिषदेची खंयचीय कार्यावळ ल्हानशी जायना ती सोबोवपा खातीर ते मुजरत हजर आसताले. जावं तांकां आपोवणें पावूं ना पावूं, तर अशें हे एक अतिशय सहनशील सोशल अशें व्यक्तिमत्व आज आमचे भितर ना. हांव सगळ्या कडेन एक नम्रायेची विनंती करन की तांणी 1 मिनीट उबें रावन आमी तांच्या आत्म्याक शांती दिवया. ओम शांती शांती शांती. सगळ्याक देव बरें करूं. सगळ्यात देव बरें करूं. हांगा आत्तां माचेर मातशी गडबड जाली, पूण बेजिकली आमी फाटल्यान अरेंजमेंट करताले आनी अरेंजमेंट करता आसतना मातशी हांव नवीन आशिल्ल्यान म्हाका तें एडजस्ट करपाक जमूना. सो ताजी दिलगिरी व्यक्त करून हांव मुखाल्ल्या कार्यक्रमाक सुरू करता आसतना ज्येश्ठ कवयत्री माया करगटे हांकां सांगता. तांणी आमचो गौरीश बाब वेर्णेकाराचो बुके आनी मानचिन दिवन भोवमान करता. तशेंच मायाताई दादा मडकयकराक फूल भेटून तांचो येवकार करचो. तशेंच तांचे लागीं मागतात आनी रुजारियो पिंटो बाबांक फूल दिवन तांचो येवकार करचो. आनी प्रकाश बाबाकय फूल भेटून त्यांनी देव बरें करूं. हांव मागता बाय कुसुम अगरवाल हांचे कडेन तांणी माचेर येवचें.
तांच्या लागीं मागता तांणी बाय सुनंदा कांबळे हांकां फूल भेटोवन तांचो येवकार करचो. तशेंच तांच्या लागीं मागता तांणी सौ नयना आडारकर हांकां फूल भेटोवन तांचो येवकार करचो. आनी तशेंच तांणी सौ नूतन साखरदांडे बाय हांचे येवकार करचो फूल दिवन. देव बरें करूं कुसुमबाई. हांव मागता भोवमानेस्त एन शिवदास बाब हांकां तांणी माचयेर येवचें. देव बरें करूं. सो हांव मागता तांचे लागीं की तांणी सौ अपर्णा गारुडी हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचो येवकार करचो. तांचे लागीं मागता श्री उदय मामरो बाब हांकां पुष्पगुच्छ दिवन तांचो येवकार करचो. तशेंच हांव तांचे लागीं मागता तांणी श्री आर एस भास्कर हांचोय फूल आनी मानचित्र दिवन येवकार करचो. उदय देशप्रभू बाब हांकां हांव माचयेर आपयतां. देव बरें करूं. तांचे कडेन मागता तांणी फिलोमेना सेंट फ्रांसिस्को हांकां फूल आनी दिवन तांचो येवकार करचो. तशेंच तांचे लागीं मागता तांणी श्री सुनील पालकर हांकां फूल आनी मानचिन्न दिवन तांचो येवकार करचो. तांच्या लागीं मागता तांणी डॉक्टर रेवणसिद्ध नायक हांकां फूल आनी मानचित्र दिवन तांचो येवकार करचो. आनी तशेंच सर चंद्रिका पाडगांवकर सौ चंद्रिका पाडगांवकर हांकां पुष्पगुच्छ आनी मानचिन्न दिवन तांचो येवकार करचो. तशेंच तांचे लागीं मागता स्टिफन कार्ड्रोस हांकांय तांणी पुष्पगुच्छ आनी मानचिन्न दिवन तशेंच तांचे लागीं मागता स्टिफन कार्ड्रोस हांकांय तांणी पुष्पगुच्छ आनी मानचिन्न दिवन तांचो येवकार करचो. स्टिफन येवना. ओके, स्टिफन बाब माचयेर येवना. सो उदय बाबाक हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी हाजी फुडलीं सुत्रां
हांव गौरीश बाब वेर्णेकर हांच्या हातान सोपयतां आनी म्हाका एक संद दिल्ले बद्दल हांव तांचो भोव उपकारी. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सारंगबाब, ह्या माटवाक सगळ्यांनी विचार केलो की गौरीश वेर्णेकर, रुजारियो पिंटो आणि नयनबाय आमचे नूतनबाय बी सगळे आसात म्हणटरे बरे पेजाद असो मनीस कोणी जाय आमची सगळ्यांची वळख करून दिवपाक. म्हण आमी आकारान सगळ्यांनी ठरयलो सारंग अग्रासनी आणि त्या पद्दतीन तेणें केलें आणि आमकां ही सुत्र दिली. ताका हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज जी घटना घडली भरत नायकाचे बद्दल ताका श्रद्धांजली दिवन आमी मुखार सरतात. खरें म्हणल्यार भरत सर हो एक विनोदी लेखक. खुबश्या विनोदांतल्यान तेणें नाटकां गाजयलीं, कविता गाजयल्यो. ऑनलायन कार्यावळींनी हालीं कितल्योश्योच कार्यावळी आमी संपन्न केल्यो. आयज ह्यो ज्यो कविता सत्र जे आसा ते आमच्या सगळ्या वतीन म्हळ्यार इश्टांक ही कविताचे सूत्र सांबाळीत आसतना हांव भरत नायक सराक नमन करून आयच्या कविता संमेलनाक सुरवात करता. कालच्यान भंय दिसताली, पयलीं भंय पावसाची दिसली आणि इतली भिवन आमी हें सत्र आतां पर्यंत वरुण राजान आमचेर कृपा केला आणि आमच्या ह्या सगळ्या कवितेंतल्यान त्या वरुण राजा म्हळ्यार भंय जी दिसताली ती आतां हळूहळू ना जायत वता. हांव पयली सुवातेर ज्या मालवणी मातेंतल्या कवीची हांगा याद करता ते म्हणल्यार हांगा आशिल्ले दादा मडकयकर. हांव दादा मडकयकरा कडेन मागतां की ताणें आपली कविता सादर करची. दादा मडकयकर, कोंकणीचे आणि मराठीचे एक दिग्गज अशी कवी. तांच्या कवितेंतल्यान मराठीच्यो कितल्योश्योच कविता आणि कोंकणी मालवणीतल्या भाशेंतल्यान कविता प्रसिद्ध आसात. स्वताक मालवणी कोंकणी कवी म्हणपी आमचो दादा मडकयकर. सगळ्यांनी ताका ताळ्यांनी स्वागत करचें. एक कोंकणी बद्दल अभिमान आशिल्लो हो कवी, जांचे आबोलेचो वळेसार, चान्न्याची फुलां आणि कोंकणी हिरवेगार ही पुस्तकां प्रसिद्ध आसात. रानांतल्यो कविता आणि मनांतल्यो कविता ह्यो तेंच्यो सीडी आसात. मालवणी कोंकणीचो शब्दकोश तांणी तयार केला. हांव तुमच्या मुखार दितां दादा मडकयकर. नमस्कार मंडळी. माझ्या कवितेचं नाव असा सासयेची माया. जावय म्हटल्या सासयेच्या हातावयलो फोड, त्याची कविता. लय दिसांनी जावय इलो जाये कोंबो मार्गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये कोंबो मार्गे. फोडी फोडी तेका घाल हाडा आमका ठेय गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये माशे हाड गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये माशे हाड गे. सरंगो पापलेट तेका घाल आमका पेडये ठेय गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये काजी भाज गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये काजी भाज गे. ससले ससले तेका दी मोडके आमका ठेय गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये घावने काड गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये घावने काड गे. खळखळीत ते कादी चिकट आमका ठेय गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये फणस फोड गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये फणस फोड गे. कापे गे ते कादी रसाळ आमका ठेय गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये आंबे काप गे. लय दिसांनी जावय इलो जाये आंबे
आंबे काप गे हापूस पायरी ते कादी घोटा आमका ठेय गे लय दिसानी जावईलो जाय कोंबो मार गे फोडी फोडी ते का घाल हाडा आमका ठेय गे लय दिसानी जावईलो जाय कोंबो मार गे. धन्यवाद. सुंदर सुंदर अशा गीतांतल्यान मालवणी बोलींतल्यान आमचे ह्या मातयेचो सुगंध आमच्या ह्या माटवाक पसरला. देव बरें करूं. लई दिसांनी जावं येयलो. दादा मडकयकर सर, आता तुमचे भितर येता आमचे कोंकणीचे ज्येष्ठ साहित्यीक प्रकाश नायक सर. प्रकाश नायक सर गोवा कोंकणी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष जावन आसात. कितलींशींच पुस्तकां बरयलात, कितलींशींच संमेलनां गाजयलात. प्रत्येक संमेलनांनी प्रकाश नायकाचे शब्द म्हणल्यार शस्त्र आणि उतर म्हणल्यार अस्त्र आसा असो हो प्रकाश नायक. आमची त्यांनी कस्तुरी मंच, किटाळ, चैतर अश्यो कितल्योश्योच कविता संग्रह प्रसिद्ध आसात. आणि अस्तुरी शिमेबायले मळब होय त्यांचो कविता संग्रह आसा. काल त्यांचे ई पुस्तक आशावादी प्रकाशनान प्रसिद्ध केला. सगळ्यांनी ताळ्यांनी प्रकाश नायक सराक येवकार दिवचो. सगळ्यांक नमस्कार. कविता आसा म्हजी शाळा. म्हजी एक शाळा आसली ल्हानशी भुरग्यां येदी निरागस निर्विकार. म्हजी एक शाळा आसली ल्हानशी भुरग्यां येदी निरागस निर्विकार. शाळेक 4 वण्टी आसल्यो चिऱ्या मातयेच्यो, जाती धर्माच्यो नासल्यो. शाळेक 4 वण्टी आसल्यो चिऱ्या मातयेच्यो, जाती धर्माच्यो नासल्यो. वयर पाखें आसलें. पाख्या पोंदा कणके वाशे. वाशे 2 जातींच्या खांब्या वयले आडे आसलें. आयच्या सारक्यो बड्ड्याक नासलें. वयर पाखे आसले. पाख्या पोंदा कणके वाशे. वाशे 2 जातींच्या खांब्या वयले आडे आसले. आयच्या सारकें बड्ड्यांक नासलें. शाळेक जनेलां आसलीं. भितरल्यान भायलें आनी भायल्यान भितरलें दिसपा सारकीं पारदर्शी. आयच्या सारकी भितरल्यानूच भायर पळोवपा सारकी नदरेची धार मुणावपी नासली. शाळेक जनेलां आसलीं. भितरल्यान भायलें आनी भायल्यान भितरलें दिसपा सारकी पारदर्शी. आयच्या सारकी भितरल्यानूच भायर पळोवपा सारकी नदरेची धार मुणावपी नासली. शाळेंत एक मेज आसलें. मेजार हजेरी पट आसलो. हजेरी पटांत दर एकल्याचें नांव आडनांवा सयत असलें. आडनांवा वयल्यान जात वळखुपाक कळनासलें. पालक शिकूंक नासले. शाळेंत एक मेज आसलें. मेजार हजेरी पट आसलो. हजेरी पटांत दर एकल्याचें नांव आडनांवा सयत असलें. आडनांवा वयल्यान जात वळखुपाक कळनासलें. पालक शिकूंक नासले. शाळा प्रार्थना गायताली, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ. शाळा प्रार्थना गायताली, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ. प्रतिज्ञा ओठांतली आनी पोटांतली चिमटी चिमटी वाडटाली. देवळांत पंचखाद्य वाटची तशी, वसन पुजेक दोण्यानी उसळ वाटची तशी. प्रतिज्ञा ओठांतली, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे देश बांधव आहेत, ती आयच्या सारखी नासली. प्रतिज्ञा पोटांतली, माझा मतदारसंघ माझा देश आहे, मला मत देणारे सारे मतदार माझे बांधव आहेत, मला मत न देणारे माझे गुलाम आहेत. शाळेच्या 4 वण्टींचेर बरयल्लें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर. शाळेच्या 4 वण्टींचेर बरयल्लें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर. आपूण करीन ती पूर्व, आपूण सांगीन ती पश्चिम, वावजड मारता ती दक्षिण. आनी उत्तरेक खिळ्याक लावन हुमकाळिल्लें गांधीचें पायणेल. आनी उत्तरेक खिळ्याक लावन हुमकाळिल्लें गांधीचें पायणेल. पायणेलांत सामकें सकयल बरयल्लें सत्यमेव जयते. पायणेलांत सामकें सकयल बरयल्लें सत्यमेव जयते. वारें येता तशें धोलतालें पायणेल आनी धोलतालें सत्यमेव जयते. वारें येता तशें धोलतालें पायणेल आनी धोलतालें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते. देव बरें करूं.
देव बरें करूं. प्रकाश सर, सामाजीक विशयाचेर बडी मारपी अशी कविता सातत्यान आपल्या अग्रलेखांतल्यान आनी स्तंभलेखांतल्यान प्रकाश सर ह्या विशयाचेर बडी मारत आसा. आतां तुमच्या मुखार येता सौ नयना आडारकर, कोंकणीतली एक ज्येश्ठ कवयित्री. साहित्या भितर आपलो ठसो उमटोवपी आणि कोंकणीतले महिला साहित्यात भितर एक प्राविण्य स्थान मेळयल्ली आमची नयनाबाय यशोदामिनी पुरस्कारान सन्मानीत आसा, TM पै फाउंडेशन पुरस्कारांनी सन्मानीत आसा आणि केरळच्या प्रचार सभा यांच्या एका सरस्वती पुरस्कारांनी सन्मानीत आसा. प्रतिमा मनसावार किसरां कविता संग्रह तांचे प्रसिद्ध आसात. स्पंदन हो कविता जलो आसा. पवना चाफो काटेकोवर बटमोगरी ललित निबंध आसात आणि सांगप म्हणल्यार 17 वयर बाल साहित्याची पुस्तकां तेणी बरयलात. अशी आमची नयनाबाय, त्याच्या साहित्याचो डोंगर उबो केला आपल्या. नयनाबाय. वेदेवेळा मानेस्तांक न्ही सगळ्या मागा सभे माजार आशिल्ल्या सगळ्या साहित्यिकांक नमस्कार. कविता मी तुमचो उपकारी. माझा बरा मागतला न्हू, मी तुमचो उपकारी. माझा बरा मागतला न्हू, मी तुमचो उपकारी. आज तुम्ही म्हाका बसवलात सत्तेच्या मठयेत. आज तुम्ही म्हाका बसवलात सत्तेच्या मठयेत, मत घालून म्हजे होटयेत. आज तुम्ही म्हाका बसवलात सत्तेच्या मटयेत, मत घालून म्हजे ओटयेत. तुमची राखण करता करता हातचा राखून ठेवची. तुम्ही म्हाका संद दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. तुमची राखण करता करता हातचा राखून ठेवची. तुम्ही म्हाका संद दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. आता मी ऐकतलय तुमची सगळी गाराणी. आता मी ऐकतलय तुमची सगळी गाराणी. योजनेच्यो भरभरून दितलय गोणी. योजनेंच्यो भरभरून दितलय गोणी. तुमका देता देता वायच आमचाय भरून घेवची. तुम्ही म्हाका संद दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. तुमका देता देता वायच आमचाय भरून घेवची. तुम्ही संधी म्हाका दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. तुमका नोकरी नाही आसा, तुमका नोकरी नाही आसा, मी दितले नोकरी. तुमका नोकरी नाही आसा, मी दितले नोकरी. आप रोजगारांक दितलय अनुदानाची भाकरी. आप रोजगारांक दितलय अनुदानाची भाकरी. तुमका पोटा पाणयाक लायतना सूर रोट खावची. तुम्ही संधी म्हाका दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. तुमका पोटा पाणयाक लायतना सूर रोट खावची. तुम्ही संधी म्हाका दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. तुमच्या सेवेचो वसो घेऊन चलयता ह्या सरकार. तुमच्या सेवेचो वसो घेऊन चलयता ह्या सरकार. तुमच्या जिवारूच चलता हा माझाय घरदार. तुमच्या जिवारूच चलता हा माझाय घरदार. माझ्या घरादाराचो देशभर विस्तार करीत सत्ता भोगूची. तुम्ही संधी म्हाका दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. माझ्या घरादाराचो देशभर विस्तार करीत सत्ता भोगूची. तुम्ही म्हाका संधी दिलीत बरी, म्हणून मी तुमचो उपकारी. जय राजकारण. देव बरी करून नयनाबाय. नयनाबायन आज सुंदर अशी कविता वाचली. तरी बरें हांगा कोणच मंत्री राजकारणी ना जाल्यार आमकां त्रासा उडोवपाचें आशिल्लें, कळ्ळें. तर ही कविता एक विनोदांतल्यान आपल्या टिकात्मक पद्दतीन नयनाबायन हो विशय मांडलेलो आसा. आता तुमचे मुखार आपयचे पयलीं हांव 2 कविता तुमकां सांगता, चारोळ्यो. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले, पूण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले. ते शब्द तरी कसले जेका करता कर्मच नाशिल्लें. ते शब्द तरी कसले जेका करता कर्मच नाशिल्लें. सर्तीच्या भराक हांवें तेका क्रियापद जोडलें. जेन्ना सर्त सोंपली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें तुजें विशेशण आशिल्लें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले, पूण म्हज्या अर्थाचे तुवें वेगळेच अर्थ लायले.
तर आमचे भितर आसा भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार लाभिल्ले ज्येष्ठ साहित्यीक RS भास्कर सर खास केरळ साकून हांगा आयलात. भास्कर सर सद्याचे भास्कर सराची वळख आमकां सगळ्यांक खबर आसात. गेल्ली कितलीशीं संमेलनां आनी अधिवेशनां ते आमचे भितर आसात. एक नाविन्य वळख म्हणल्यार अशी की ओमी जोरम ही कविता संग्रह जो श्रीधरन पिल्ले आमचो गोंयचो राज्यपाल हांणी बरयला ताचे अणकार आमचे RS भास्कर सर करतात कोंकणींतल्यान. आणि कोंकणींतल्यान तांचें पुस्तक आमचे संजना पब्लिकेशनाच्या मार्फत तें येता. तर RS भास्कर सर एक चैत्र कविता, अक्षर नक्षत्र, अक्षदा, चिन्नू मिन्नू च्योत, चान्यो, आत्मनिवेदक, युगप्रवर्तकाचो यात्री ह्या कविता संग्रहाक जांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला अशे आमचे भास्कर सर. तांकां जोरात ताळ्यांनी तेंच्या कवितेक उगार दिवचो. सगळ्यांक माया मोगाचो नमस्कार. म्हजी कविता एक उतर. एक उतर. एक उतर पूर दिशे कडेन दोंगुलाच्या तंगसेर दवरलें. एक उतर पूर दिशे कडेन दोंगुलाच्या तंगसेर दवरलें. तें उजाकीट जालें आनी दीसभर जळ्ळें. दीसभर जळ्ळें. उगड्या दोळ्यांक कवदूक जालें. उगड्या दोळ्यांक कवदूक जालें. सदाकाळ उरलें. सदाकाळ उरलें. एक उतर. एक उतर वयर मळबा विशीं उडून गेलें. तें काळें खूब जालें आनी नेमान पावस सिमरता. धर्तेरेक न्हाणयता. पचवी साडी न्हेसयता. धर्तेरेक न्हाणयता. पचवी साडी न्हेसयता. एक उतर पिसवणें जाल्लें आनी फिरूंक गेलें. तें झाडारसून झाडार भोंवता. तें झाडारसून झाडार भोंवता आनी पाराग घडयता. फूल फुलयता. सट्टां खातीर उमेद दिता. सट्टां खातीर उमेद दिता. एक उतर म्हजे कडेच रावता. तें म्हजें आडनांव म्हूण म्हजी वळख दिता. तें म्हजें आडनांव म्हूण म्हजें वळख दिता. दर वर्सा पिंडो वाडटा आनी पुर्वजां कडेन नातें जोडटा. दर वर्सा पिंडो वाडटा आनी पुर्वजां कडेन नातें जोडटा. एक उतर घरांसून उसळ्ळें. एक उतर घरांसून उसळ्ळें. तें वाटेर जालें. तें न्हिदी मागता आसा. तें न्हिदी मागत आसा आनी केन्ना केन्ना बोवाळ मारता. केन्ना केन्ना बोवाळ मारता. न्हिदून पडिल्यांक जागयता. न्हीद मारप्यांक भश्टायता. न्हिदून पडिल्यांक जागयता. न्हीद मारप्यांक भश्टायता. धन्यवाद. नमस्कार. देव बरें करूं भास्कर सर. भास्कर सराच्यो कितल्योश्योच कविता अनन्या ह्या गोवा कोंकणी अकादमीच्या पुस्तकांनी छापून आयिल्ले आसात. तशेंच तांचे काल आशावादी प्रकाशनान सत्यकामा हें पुस्तक डिजिटल रुपान हांगा प्रसिद्ध केलां. जोरात ताळयो एक फावटी भास्कर सराक. कविता म्हणल्यार काळजाच्या गर्भकुडींतली देवता. काळीज दिल्यारच ती पावता. तशी ताळी जर जोरात जाल्यो जाल्यार कविताय बरी रंगता अशें म्हाका दिसता. तर आतां आमचे भितर एक आसा असो कवी जेणे ह्या वर्साचो विमला पै पुरस्कार जोडला विश्व कोंकणीचो. ते आसात उदय म्हांबरे सर. हांव उदय म्हांबरे सराक सांगता की ताणें माचयेर वचचें. उदय म्हांबरे सराची वळख हय सायबा, मनशाच्या शोधात, इंद्रधणू, काळीज उसावला अशा कितल्याशाच पुस्तकांनी
त्यांच्या लिखाणातल्यान मनशाचो शोध असता. एक विनोदी स्वभावाचो मनीस, सात्विक मनीस, ज्याचे कडेन उलयत रावचें दिसता अशें कोंकणीतलो एक परजळपी मनीस आमच्या साहित्य संघाचो तो एक वांगडी. उदय बाबा कडेन हांव रिक्वेस्ट करन की ताणें खंयचीय कविता हाडूं, पण म्हाका तांची एक अशी कविता जाय जी कवितेन सगळ्या कोंकणी जगाक एक आयडेंटिटी दिला. म्हाका गो तूं अशेंच जाय ह्या कवितेंतल्यान तुवें सुरवात करची अशें म्हाका दिसता. ही कविता आमकां सामकें कोंकणी लोकांक काळजांक भेदला आनी ही कविता मालवणच्या ह्या हेतूक परमळे अशें तुमकां मागता. गौरीश बाब, परत म्हाका गो तूं अशें जाय. बरें आसा, माटमात कांय नवे तरणाट्यो आसात. नवी नवी भुरगीं जल्माक येतात, मोग करतात, लग्न जातात. दुसरे पिळगेन परत येतात, परत मोग करतात, लग्न जातात. आनी हे कवितेन जें बरयल्लें फाटलीं कितलींशींच वर्सां तशेंच घडत आसा. हे मालवणचे भुंयेर मालवण आनी कोकणांतले जे जे साहित्यीक आनी कवी स्वताचे भाशेची सेवा करतात आनी मालवणी भाशेक एक प्रतिश्ठा प्राप्त करून दिवपाचें काम करतात, त्या सगळ्यांक हांव माई मोगाचो नमस्कार करतां. आमी कोंकणीचो वावर असोच ल्हान ल्हान प्रमाणांत सुरू केल्लो आनी आयज कोंकणीक जी प्रतिश्ठा मेळ्ळ्या, तुमी वाचतात, तुमकां समजता, तुमकां खबर आसा. हांव समजतां की तुमच्या ह्या प्रयत्नांतल्यान थोड्याच दिसां भितर मालवणी भाशेकूय अशेच तरेची प्रतिश्ठा जगभर मेळटली आनी मालवणी मनशाचें मान, मालवणी मनशाची जें काळीज आसा न्ही तें जगभरच्या लोकां भितर फुलून उठतलें आनी मालवणी मनशाची मान सदांच तायट आसतली. तुमच्या गांवांत आयला म्हणून हांव आयज ही कविता मालवणीतूच सादर करूंक सोदतां. काय आसता, तरूण जेव्हा प्रेम करता तेव्हा तेका तेची प्रेयसी जी असता ती कशी आसची त्या विशीं काय वाटता तो प्रियकर म्हाका सांगान गेलो तो आमी तुमकां सांगतय. गो गो म्हाका तूं असा होयस, गो गो म्हाका तूं असा होयस, केस केस फाटीर घोळाक होये, केस फाटीर घोळाक होये आणि फाटीर घोळणाऱ्या केसात तुझ्या एकच जाईचो गजरो होयो, एकच जाईचो गजरो होयो. गो तुझ्यो कानपाळये पातळ होये, गो तुझ्यो कानपाकळे पातळ होये आणि नाक गो तुझा धारेचाच व्हया, अन नाक तुझा धारेचाच व्हया, अन धारेच्याच नाकार तुझ्या याक रसरशीत मुराम होया, याक रसरशीत मुराम होया. ओठा रसाचा मौन तुझ्या, ओठा रसाचा मौन तुझ्या आणि गाल गोड गुलाबी होये, ओठा रसाचा मौन तुझ्या आणि गाल गोड गुलाबी होये. गोबऱ्या गुलाबी गालार मातर एकच काळो तीळ होयो, एकच काळो तीळ होयो. भारदस्त गळो होयो, भारदस्त गळो होयो कोकिळेचो आवाज होयो, भारदस्त गळो होयो कोकिळेचो आवाज होयो आणि कोकिळेच्या आवाजाचो तुझ्या माझ्या काळजाक ठेको होयो, तुझ्या माझ्या काळजाक ठेको होयो. आणि दादा होच तरुण ताठो मुलगो जेव्हा नंतर लग्नाच्या माटवात पोचता तेव्हा काय म्हणता बघा, तोच नंतर माझ्या कानात ह्या सांगून गेलो, गो म्हाका तू असा होयस, गो म्हाका तू असा होयस, केस असा दी मोटवे तुझे,
केस असांदी मोटवे तुझे केसांतल्या भांगात मात एकच भांग तिळो होयो एकच भांग तिळो होयो नाक असादी चपटा तुझा नाक असादी चपटा तुझा कानय असादी हत्ती सारखे अगो हत्ती सारख्या कानात मात्र मोत्याच्योच कुडी होयो मोत्याच्योच कुडी होयो गोळो असादी झगला का प्यांपू गोळो असादी झगला का प्यांपू आवाज असादी भसाडो गोळो असादी झगला का प्यांपू आवाज असादी भसाडो भसाड्या त्या आवाजात मात्र मायेरचो मोटलो अणूची धमक होई मायेरचो मोटलो अणूची धमक होई देव बरा करो देव बरें करो उदय सर म्हाका कोंकणीतलो असो एकच कवी आसा अशें दिसता एक रातीकच मालवणी शिकून आयलो 14 तारखेकच म्हाका दिसता मालवणी सगळी शिकून आज मालवणींतल्यान उलयलो आनी कविता सादर केली आपल्याली देव बरें करूं उदय सर तुमच्या ह्या विनोदी हास्कुऱ्या स्वभावान तुमचे जे पडबिंब जे कवितेत दिसता तें आमकां सगळ्यांकच मन प्रसन्न करून वता आतां बारीकशी एक चारोळी सांगता अजुनूय आमकां तीच संवय आसा अजुनूय आमकां तीच संवय आसा दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो प्रदर्शीत करपाचो आनी सांज जाली रे जाली स्वताच मोडून उडोवपाचो तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतलीं तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतलीं रान्नी वयली चाळणी गाळणी सुद्दां आतां बसून समजयतलीं तर आतां फुडले सुवातेक हांव रेवणसिद्ध नायक हांची वळख करून दिता रेवणसिद्ध नायक आमचे एक ज्येश्ठ कवी कोंकणी युवा महोत्सव आनीक आमच्या कोंकणी युवा साहित्य संमेलनांतल्यान घडिल्ले अशे कवी आमचे आदर्श ते पयलींचे बरी नाटकां त्या वेळार झुंजार पद्दतीन बरयल्ले प्रतिकार चांडाळ चौकडी बारा भानगडी कर्णपर्व सारकी नाटकां गाजयल्या सृजन फुलां हो तांचो कविता संग्रह प्रसिद्ध आसा रेवणसिद्धा बद्दल एकच गजाल सांगता गेल्ली 10 वर्सां तो अशी एक आजारान पिडीत आशिल्लो की तो घरांतल्यान भायरच सरलो ना आनी ह्या आजारामुळे तांची बरोवपाची शक्त आनी दोळ्यान पळोवपाची शक्त कायमची सोंपली पण आयज गेल्ल्या 3-4 म्हयन्या भितर तो नेटान उबो आसा की आपूण कवी म्हणून जगतलो आनी कवी म्हणूच कोंकणीचो उरतलो हांव मागतां रेवणसिद्धा कडेन की ताणें आपली कविता सादर करची हॅलो हॅलो हांव म्हजी कविता गावन दाखयतां मातसो आवाज हॅलो पुरसान फुल्ला गुलाबाचें फूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल पुरसान फुल्ला गुलाबाचें फूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल आंगणान भल्ला प्राजक्ताचें झाड आंगणान भल्ला प्राजक्ताचें झाड परमळान मोदेला तो दारांतलो माड परमळान मोदेला तो दारांतलो माड गुणगुणायत गीत भोवलो भोवर फुलां गुणगुणायत गीत भोवलो भोवर फुलां मोगान पडून बसलो शेवटा आबोळे फुलां मोगान पडून बसलो शेवटा आबोळे फुलां पुरसान फुल्ला गुलाबाचें फूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल आमाड्यार तुज्या
फुलाची फाटी आमाळ्यार तुझ्या फुलाची फाटी काजान पेट मोगाच्यो वाटी काजान पेट मोगाच्यो वाटी शीतळ वारे मळबांतारे शीतळ वारे मळबांतारे आजांतल्यान व्हांवता यादीचे झरे आजांतल्यान व्हांवता यादीचे झरे फुलसान फुल्ला गुलाबाचें फूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल फुलसान फुल्ला गुलाबाचें फूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल सुवासान ताज्या मनाक पडल्या भूल म्हाका भावना आनी भयणानो कोंकणी सॉंग्स बाय डॉक्टर रेवणसिद्ध नायक युट्यूबाचेर मारीत जाल्यार मागीर सगळीं गितां तुमकां आयकूंक मेळटलीं बिंदियावस नायक दुर्गेश सायकार संगमेश्वर नायक ह्या गायक कलाकारांनी शामराव गांवकार ह्या गोंयच्या बऱ्या गायक कलाकारांनी हीं गितां गायल्यात हांवें हीं गितां गायल्यात तुमी हें मुद्दम यूट्यूब ओपन करून हीं आयकुची देव बरें करून आनी देव बरें करून म्हणटा गौरीश वेर्णेकार हो एक मनीस असो ज्या मनीस अस्कोच जाला पूण ज्या मनशा मदीं प्रतिभा आसा त्या मनशाक फुडें हाडपाक धडपडपी आनी वावुरपी असो तरणाचो कोंकणीचो फुडार गौरीश वेर्णेकाचे सगळ्यांनी ताळयो म्हणून ताचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं रेवणसिद्ध बाब तुज्या ताळ्यान तुवें तुजो मधुर आवाज आनी तुजी संगीतमय शैली कशी आसा ती सगळ्यांक दाखयली कोंकणीचो माटो तूं केन्नाच विसरचो ना आनी 10 वर्सां पयलींची आमची यादी अजुनूय आमच्या काळजाक आसात एक गजाल मुद्दम सांगता रेवणसिद्धालो पयर एक कसलो कविता संग्रहाचें उद्घाटन आशिल्लें आनी नागेश बाब तेजे मुखेल सोयरे आशिल्ले हांवें एक सांगलें नागेश बाब खंयच भायर सरना बरो ना येवचो ना आनी हांव गॅरंटी आशिल्लो की काल 2 दिसां पयलीं आमचो सत्कार आशिल्लो तो येवनाशिल्लो पळयल्यार सारको 4:30 नागेश बाब जायनासता अवस्थेक देंवता एंथोनी घेवन आनी हांवें नागेश बाबा विचारलें तूं असो कसो हांव म्हण पावलो रेवण सिद्धाक आपूण केन्नाच ना म्हणूंक शकना कित्याक त्या पद्दतीचो त्या लायकीचो कवी आसा आनी नागेश बाब तेज्या फंक्शनाक येता मुखेल सोयरो म्हणून आनी तेन्ना हो इतलो व्हड काळजाचो मनीस आमकां आज दिसलो हांव देव बरें करूं म्हणटा रेवणसिद्ध बाब आतां मुखाल्ली सुवातेक हांव परत मालवणी भाशेंतली एक शैली सुगंधा कांबळे हेंकां आपयता की ताणें आपली कविता सादर करची सुगंधा कांबळे एक शिक्षिका आसात 100 रुपये पाठव तुझ्यासाठी ह्यो तांच्यो कविता संग्रह प्रसिद्ध आसात तांकां राज्य स्तराचे पुरस्कार फावो जाला त्यांच्या कवितेक ग्रामीण कवयित्री पुरस्कार तांकां फावो जाला आणि मुंबईच्या विद्यापीठाक SYBAच्या अभ्यासक्रमाक तांच्यो कविता लागूक जाल्यात आणि मालवणची बहिणाबाई अशी म्हणतात अशें रुजारीवन आत्तां म्हाका सांगलें सगळ्यांनी ताळ्यांनी येवकार दिवचो आमच्या सुनंदा कांबळे अखिल भारतीय कोकण साहित्य परिषद ह्याच्यासाठी जमलेल्या माझ्या सगळ्या भावांनो आणि बहिणींनो तुमका माझो म्हणजे सुनंदा कांबळेचो साष्टांग नमस्कार. व्यासपीठावरच्या सगळ्या भावांका सुद्धा साष्टांग नमस्कार आणि तुमच्यासाठी माझी एक कविता मी सादर करतोय. कवितेचा शीर्षक असा पहिला प्रेम. भावानो प्रेम कोणी पण करूचा किती पण करूचा पण माझ्या इतक्या करू नये. कसा असा आमच्या गावात नवीनच ग्रामसेवक इलो
आमच्या गावात नवीनच ग्रामसेवक इलो आणि कसो कोण जाणा माझो सगळो जीव त्याच्यावर गेलो. 4 बोटात 4 अंगठ्यो, 4 बोटात 4 अंगठ्यो आणि कमळ चेन गळ्यात, 4 बोटात 4 अंगठ्यो आणि कमळ चेन गळ्यात, गालातल्या गालात हसा आणि प्रेम भरलेला डोळ्यात. रोज बघून बघून त्याच्या प्रेमात पडलंय कसा, रोज बघून बघून त्याच्या प्रेमात पडलंय कसा, आणि त्याची सुद्धा तशीच गत झालेली माका दिसा. व्हाळाच्या बांधावरसून तो हळूच शिटी मारी, व्हाळाच्या बांधावरसून तो हळूच शिटी मारी, आणि काळीज माझा भरान ये अंगार उठा शिरशिरी. त्याच्या प्रेमात माझी अगदी गात्रान गात्रा भिजली, त्याच्या प्रेमात माझी अगदी गात्रान गात्रा भिजली, आणि ही गोष्ट घरात कळली, मोठी खळबळ माजली. राती बाबांनी तंबी दिल्यानी, राती बाबांनी तंबी दिल्यानी आणि काढल्यानी झोडून, राती बाबांनी तंबी दिल्यानी आणि काढल्यानी झोडून, खबरदार प्रेम करशीत तर तंगडे ठेवून मोडून. प्रेमाक विरोध होता बघून मी पण उठले पेटान, प्रेमाक विरोध होता बघून मी पण उठले पेटान, आणि दुसऱ्या दिवशी खूप रडलंय त्याका काजी खाली भेटान. रातभर डोळ्याक डोळो नाही, रातभर डोळ्याक डोळो नाही, रातीच भरलंय पिशी, रातभर डोळ्याक डोळो नाही, रातीच भरलंय पिशी, आणि फाटफटीच पळ मारलंय, सुटलंय जीवानिशी. कोल्हापुरात जाऊन रजिस्टर लगीन मिया केलंय, कोल्हापुरात जाऊन रजिस्टर लगीन मिया केलंय, आणि 8 दिवस लॉजवर राहिलं, मगे त्याच्या घरात गेलंय. तो होतो गपगप, तो होतो गपगप, पण माझी नुसती बडबड, तो होतो गपगप नि माझी नुसती बडबड. त्याच्या दारात पाय ठेवलंय, मोठी उडाली गडबड. 4 पोरा बाबा बाबा करीत त्याच्या दिशेने धावली. हसा नको, परिस्थिती लय वाईट हा. 4 पोरा बाबा बाबा करीत त्याच्या दिशेने धावली, आणि पोरांची आवाज गप कोपऱ्यात उभी राहिली. माका काय तर समजला, माका काय तर समजला जणू जमीनच फाटली, माका काय तर समजला जणू जमीनच फाटली, आणि पहिल्यांदाच माका माझ्या प्रेमाची शरम वाटली. तसंच फिरले पाटी, तसाच फिरले पाटी परत घरा केलंय, तसाच फिरले पाटी परत घरा केलो, आणि तेव्हापासून एकटा रवाचा निश्चय मी केलंय. काय करूचा कर्माक आपलाच नाना खोटा, काय करूचा कर्माक आपलाच नाना खोटा, आणि बाबांनी परत घरात घेतल्याने या नशीब मोठा. तेव्हापासून बापियाचो नाद मिया सोडलंय, तेव्हापासून बापियाचो नाद मिया सोडलंय, आणि पहिल्या प्रेमाच्या आठवणीवर उभे आयुष्य काढलंय, पहिल्या प्रेमाच्या आठवणीवर उभे आयुष्य काढलंय. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सुनंदाबाई, तुझ्या या मालवणी कोकणी शैलीतल्या साहित्याच्या विनोदाक आमचं सगळ्याचं सलाम. सुनंदाच्यो कविता आयकले आणि आमकां या कितलो विनोद या साहित्या भितर आसा हें कळ्ळें. हांव फुडचे सुवातेक आपयता आमचे गोंयचे श्री सुनील पालकर हांकां. नाटककार, तशेंच तांचे नागीण, घसघसो, गुडी लागली रे, देशभक्ती गितां, आनीक कोण आली म्हणी आनी कोण काडटा उठाबशी अश्यो प्रसिद्ध येवकार दिवचो. समर्थ असमर्थ उत्क्रांतीच्या काळार सृष्टीच्या गर्भांतल्यान उमंग जावन, उत्क्रांतीच्या काळार सृष्टीच्या गर्भांतल्यान उमंग जावन
हिम शिखराच्या माथ्यांतल्यान घसघशीत व्हांवपी दर एका जिवाच्या शिरांतरांनी रुजून प्रजजन जल्मांक घालून नात्यांची भावनीक माळ गुंतपी जीवन अमृताचो घसघसो हांव अदृश्य अविनाशी हांव अदृश्य अविनाशी अवतारी दैवतांच्यो विशाळ काया आनी दोळे दिपकावपी तेज सीतेच्या सर्वांगांतली शांती तसो रावणाच्या मनांतलो स्वताकूच लासून घोबर करपी अहंकार तुफानाचे आंतरीक बळ युद्ध महायुद्धांतलो परिणाम हांव चान्यांतलो चंद्र हांसो आनी मरण वेदनेंतल्यो किडीच्योय हांवूच श्रीमंताले श्रीमंतकायेचे साधन हांवूच श्रीमंताले श्रीमंतकायेचे साधन अन्न वस्त्रांतली पुरवण वडपणान माथ्याक मारिल्लो जोर ल्हानविकायेन कुडकुडत आशिल्ली थंडी अपंग असहाय भिकाऱ्याच्या मनांतल्यो आंतरीक वेदना गरीबाचे खोमटेंतले पेजेची रुचूय हांव साधू संत तपस्वी आनी ऋषी मुनींची दिव्य नदर हांव साधू संत तपस्वी आनी ऋषी मुनींची दिव्य नदर तांच्या आंतरीक तांच्या उतरांतले आत्मज्ञान वेद पुराणां उपनिषदां हातूंतल्या सारांतलो सार वाद घालतल्यांचो वाद गीतेंत परमात्म्यान आत्म्याक दाखयल्लो दिव्य दैदिप्यमान मार्ग हांव पांचाली द्रौपदीचें दुखणें नेसवणांक हात घालपी दुशासनांची दुर्बुद्धी अंगवस्त्रांची पुरवण करपी श्री कृष्णाचे करामतीचे कौशल्य हांवूच आपली मोख साध्य करूंक नागड्या पायांनी तापिल्ल्या रस्त्या वेल्यान बिनदास्त चलून वचपी आनंद यात्री संत संन्यासींची इच्छा शक्त छत्रपती शिवाजी महाराज झांसी राणी लक्ष्मीबाईच्या तरसादींची दार हांव स्वामी विवेकानंदाच्या दोळ्यांतलें तेज मोवाळ उतरांतल्यान संवसारभर पाविल्लो विश्व शांती आनी भारतीय संस्कृतीचो प्रभाव कवी कुलगुरू कालिदासाचो काव्यमय संसार रवींद्रनाथ टागोराचे राष्ट्रगीत बंकिमचंद्र चटर्जीचे वंदे मातरम अविस्मरणीय गायन तानसेनाचे गौतम बुद्धाच्या गिन्यानाची उदेंतूय हांवूच राष्ट्रध्वज तिरंगो जो फडफडटा अथांग आकाशांत बलिदान अमर जाल्ल्या जवानाचे गिरेस्तकाय कोंकणची सोबीतकाय कोंकणीची आत्महाव युग पुरुष शणै गोंयबाबाचो भर पावसांतलो 18 जून राम मनोहर लोहियांच्या उतरांनी पेटिल्लो क्रांतीचो उजोय हांवूच मोग माया दया कृपेचो अखंड झडपी पावस वावजडी हांवूच मोग माया दया कृपेचो अखंड झडपी पावस वावजडी धर्तरेच्या अंतस्करणात दगदगपी लावा तरी पूण हांव अशक्त असमर्थ ह्या संसार माचयेच्या नाटकांतल्यो भ्रष्टाचार आनी अत्याचारा सारकिल्यो काबार करूंक राक्षसी भुमिका सोंपोवंक देशाच्या शिमांचेर लेपिल्ल्या घातमाऱ्या संकश्टांक
हाऊस तो जिळमेट अंधकार, हाऊस तो निर्दय सार, हाऊस तो जिळमीट अंधकार, हाऊस तो निर्दय सार, जो सोपन सोपना सोपन सोपना सोपन सोपना. देव बरे करू. देव बरें करो. सुनील पालकर, तुझ्या ह्या कवितेंतल्यान बरी पूर देशभक्ती प्रसारीत जाली आमच्या भितर. आतां फुडचे सुवातेर हांव आपयतां आमची नूतनबाय, नूतन साखरदांडेका, कोंकणीतली एक मोवाळ आनी हास्कोरी आनी एक मनमेळावू अशी ही कवयित्री. नूतनबाय कितलेशेच पुरस्कार आनी हेतूंतल्यान सन्मानीत जाला. जीण जाली कस्तुरी, पासवर्ड अशा ह्या कविता संग्रहाचें योगदान तिणें दिला. तांकां TMPI फावंडेशन तशेंच कविता ट्रस्टाचो, भाशा मंडळाचो पुरस्कार, खुबशे साहित्य पुरस्कार तांकां फावो जाला. हांव नूतन बायली वळख म्हणल्यार त्यांच्या कवितेंतल्या साहित्यांतल्यान मेळपी आमकां बोधन अशें दिसता. एक विनोदी हास्कुरी स्वभावाची कविता मुद्दाम आयकात. सगळ्या रसिकांक अभिवादन करून हांव म्हजी कविता सादर करतां. कित्याक म्हाका खबर आसा उबाळाचे दीस आनी ह्या दिसांनी एका जाग्यार बसून कवी संमेलनाचो स्वाद घेवप कितलें कठीण तें. म्हजी कविता आसा, हांव एक मनीस. तुका जाय तेन्ना चालू करपाक आनी नाका तेन्ना बंद करपाक. हांव कितें तुज्या बेडरुमांत दवरिल्लो टीव्हीचो रिमोट. तुका जाय तेन्ना चालू करपाक आनी नाका तेन्ना बंद करपाक. हांव कितें तुज्या बेडरुमांत दवरिल्लो टीव्हीचो रिमोट. जेन्ना जेन्ना तूं तापतलो, जेन्ना जेन्ना तूं तापतलो आनी तुजो राग वाडटलो, तेन्ना झेला भशेन थंड रावपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो फ्रीज. जेन्ना जेन्ना तूं तापतलो आनी तुजो राग वाडटलो, तेन्ना झेला भशेन थंड रावपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो फ्रीज. बटन दामल्या बरोबर चक्र कशें दीसभर वाटकुळें घुवपाक हांव कितें कपडे धुवपाचें वॉशिंग मशीन. बटन दामल्या बरोबर चक्र कशें दीसभर वाटकुळें घुवपाक हांव कितें कपडे धुवपाचें वॉशिंग मशीन. म्हज्याच मतांची आनी विचाराची बारीक चटणी करून वांटपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो ग्रायंडर आनी मिक्सर. म्हज्याच मताची आनी विचाराची बारीक चटणी करून वांटपाक हांव कितें रांदचे कुडींतलो ग्रायंडर आनी मिक्सर. अरे पापया ही सगळी माखना आनी हांव मनीस. अरे पापया ही सगळी माखना आनी हांव मनीस. ही सादी गजाल कशी तुका समजना. सोंसतलें वट्या वयल्या शेगडे वरी भक्क करून पेटलें जाल्यार. सोंसतलें वट्या वयल्या शेगडे वरी भक्क करून पेटलें जाल्यार लासून उडयतलें सगळीं माखना. देखून म्हणटा तूं म्हाका मनीस म्हणूनच वागय. देव बरें करूं. सुंदर अशी कविता नूतनबाय. हांवें नूतनबायक म्हणलेलें विनोदी ना म्हणटालें, पूण आमकां कितलो विनोद दिले, सगळ्या हांसून मुड्ड्यो केल्यो. तर आतां मुखाल्ले सुवातेर हांव आपयतां अपर्णा गारुडी हांकां. अपर्णा गारुडी कोंकणीतली एक साहित्यिका. बार्देश कोंकणी केंद्राची ती अध्यक्ष जावन आसात. अक्षरविणा, गजाली ह्यो तेंचे पुस्तकां प्रसिद्ध आसात. तुमचे मुखार अपर्णा गारुडी. माचये वयल्या मानेस्तांक आनी सगळ्या समेस्तांक मायमोगाचो येवकार आनी नमस्कार. चड प्रस्तावना करिनासतना कविते कडेन वता. कवितेचें नांव आसा मार्ग. मालवणाक पावन तरतरांच्या मार्गा वयल्यान भरपूर चल्ले. जेन्ना माटवान गरमी जाली तेन्ना आनी मागीर जी तयार जाली ती मार्गा वयली कविता. मागीर विचार सुचत गेले आनी कविता मार्गार वळण घेत गेली. जीण आनी मर्ण ह्या दोन उतरांक जोडपी मार्ग म्हळ्यार जिवीत. जीण आनी मर्ण ह्या दोन उतरांक जोडपी मार्ग म्हळ्यार जिवीत. उजू मार्गार चल्ल्यार कवीत ना जाल्यार रखरखीत. उजू मार्गार चल्ल्यार कवीत ना जाल्यार रखरखीत.
जिणे मार्ग नासता सरळ, जिणे मार्ग नासता सरळ, ताचेर सुख दुःखाची सळसळ, कितली आसू सत्याची कळकळ, असत्याच्या हायसाची मनशाक सवकळ. जिणे मार्ग नासता सरळ, ताचेर सुख दुःखाची सळसळ, कितली आसू सत्याची तळमळ, असत्याच्या हायसाची मनशाक सवकळ. एक मार्ग अहिंसेचो, एक मार्ग अहिंसेचो, गांधी विचारधारेचो. चलपाक जमलो ना आमकां, आमी मार्गाकूच नांव दवरले गांधी मार्ग. एक मार्ग अहिंसेचो, गांधी विचारधारेचो. चलपाक जमले ना आमकां, ताकाच नांव दिले गांधी मार्ग. एक मार्ग लोकशायेचो, शांतिकायेचो, समानतायेचो. ताचेरय चलपाक जमले ना आमकां, ताका नांव दिले आंबेडकर मार्ग. एक मार्ग लोकशायेचो, शांतिकायेचो, समानतायेचो. ताचेरूय चलपाक जमले ना आमकां, ताकाच नांव दिले आमी आंबेडकर मार्ग. एक मार्ग सरकारी, एक मार्ग सरकारी. ताचेर फोणकुलांची गर्दी, वेंचणुके वेळार मात मिरयता व्हंकल कशी. एक मार्ग सरकारी, ताचेर फोणकुलांची गर्दी, वेंचणुके वेळार मात मिरयता व्हंकल कशी. जिणे मार्ग आसता काट्या कुट्यांचो, फातर गुण्यांचो, पाजना पायणींचो. वैचारीक नियंत्रण करता तो मनमार्ग. मोगाच्या मार्गाक हाशाचे दुवाळे, मोगाच्या मार्गाक हाशाचे दुवाळे. रागाक नसतात डोळे, यशाच्या मार्गार सदा सुवाळे. अपयशाच्या मार्गार उपदेशाचे उमाळे. मोगाच्या मार्गाक हाशाचे दिवाळे, रागाच्या मार्गाक नसता डोळे. यशाच्या मार्गार सदा सुवाळे, उपदेशाच्या मार्गार अपयशाच्या मार्गार उपदेशाचे उमाळे. जिणे मार्ग दर एकल्याक आसचो एक मार्गदर्शक. जिणे मार्गाक दर एकल्याक आसचो एक मार्गदर्शक, पथदर्शक. उजवाडाचो मार्ग दाखोवपी आसचो एक दीपस्तंभ. तो मात मार्ग चुकिल्लो नासचो, तो मात मार्ग चुकिल्लो नासचो. धन्यवाद. देव बरें करूं. अपर्णाबाय, एक सुंदर अशा कविते हांगा मालवणच्या रस्त्या वयल्यान तुमी आपली कवित्व सोदून काडलें. आतां हांव आपयतां फिलोमिना सान फ्रांसिस्को हेंकां. कोंकणींतली एक ज्येश्ठ कवयित्री. गुलमोहर, उमऱ्या वयली पणती ह्या अशा पुस्तकांनी कोंकणी कविता क्षेत्राक योगदान दिलां. ओंपता ते पिकता, म्हजो दिश्टावो आनीक काणयो, बोध काणयो अशा पुस्तकांनी तांणी कोंकणी साहित्य क्षेत्राक वावर केला. तांकां रायटर ऑफ द इयर, वावरड्याचो इश्ट अशा पुरस्कारांनी सन्मानीत केल्या. फिलोमिनाबाई. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमकाचो नमस्कार. जिवितांत आमचें अशें आसता, सकाळीं उठ्ठा आमी ऑफिसाक, कॉलेजीक खंय वता, परत सांजे घरा, परत सकाळीं तें जशें चालूच आसता. रॅट रेस, जाका आमी रॅट रेस म्हणटा. म्हज्या कवितेचें नांव आसा रॅट रेस. दर दिसाच्या राटावळी वांगडा चलता हांव, धांवता हांव, खर्शेता हांव, धापेता हांव, कांसावीस जाता हांव, थकता हांव, फरफटत वता हांव, व्हांवून वता हांव. हेवटेन धांवता, तेवटेन धांवता, वाट सुटत तशी धांवता हांव. रुंद वाट, अरुंद वाट, कांट्यांची वाट, खुंट्यांची वाट, मातयेची वाट, डांबराची वाट, शेतांतली वाट, दोंगरायली वाट, सरळ वाट, वांकडी वाट, लागशिल्ली वाट, पयसुली वाट, नदरे मुखार दिसत ती वाट. चलता चलता धडपडता हांव, आपटता हांव, धपटता हांव, घामेता हांव, निन्नता हांव, वाजेता हांव, जळफळता हांव, लडलडटा हांव, लगता हांव, पडटा हांव, परत उठता हांव, परत उठता हांव, परत धांवता हांव, परत सुट्टा हांव. थांबना हांव, थांबना हांव, उबी रावना हांव, फुरसत घेना हांव, विसव घेना हांव, थाकाय घेना हांव, थार घेना हांव, दम घेना हांव, धीर घेना हांव, फाटी वळून पळयना हांव, थाव कसलोच घेना हांव, ताबो म्हजेर दवरिना हांव.
खंय वता हांव, कित्याक वता हांव, कशी वता हांव, कोणा वांगडा वता हांव, समजना म्हाका, कळना म्हाका, खबरूय ना म्हाका, काळजी ना म्हाका, ना कसलो हेतू, ना कसलो हावेस, ना कसलो ध्येय, ना कसले ठिकाण. सगळीं धांवतात, सगळींच धांवतात. त्या सगळ्या वांगडा हांवूय बी. ती खंय वतात, ती खंय धांवतात, कल्पना ना म्हाका, पडलेलेय ना म्हाका. म्हाका फक्त धांवपाचें आसा. म्हाका फक्त धांवपाचें आसा, सर्त म्हाका लावपाची आसा, तांचे की फुडें पावपाचें आसा. रॅट रेस ही म्हाका जिखपाची आसा. रॅट रेस ही म्हाका जिखपाचीच आसा. पूण केन्ना पर्यंत धांवतली हांव, केन्ना पर्यंत पळतली हांव, केन्ना पर्यंत कश्टवतली हांव, केन्ना पर्यंत धास्ती काडटली हांव, खंय मेरेन धांवतली हांव, खंय मेरेन पळटली हांव, खंय मेरेन पावतली हांव, खंय मेरेन पावतली हांव, खंय पावतकूच थांबतली हांव. हांव कांयच नेना, म्हाका खबर ना. जायत घडये ब्रह्मांतली ह्या हांव, जायत घडये ब्रह्मांतली ह्या हांव जागवतली तेन्ना, शुद्धीर हांव येतली तेन्ना, कोण तरी म्हाका जागयतलो तेन्ना, कोण तरी म्हाका शुद्धीर हाडटलो तेन्ना. तो मेरेन तितल्या म्हणसर खूब उशीर जाल्लो आसत जाल्यार, त्या म्हणसर खूब उशीर जाल्लो आसत जाल्यार, देव बरें करूं. देव बरें करूं. फिलोमिना बाय, एक कविता. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. फुटपाथार बसतना कोणी म्हजी किंमत विचारली. हांवें म्हणलें 111. शोरुमाक गेल्यार हो पीस 1111 वता. ताणें म्हणलें फुटपाथार आस तूं, 11 रुपये दिता. केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें, केन्ना केन्नाय परिक्षेकय बसपाचें. प्रश्न तुजोच, जापो तुज्योच, परिक्षकय तूंच. अंकाची बेरीज करपाचें आनी मोठ्यान आसपाचें. तर तुमच्या मुखार येता मुखाल्ली सुवातेर चंद्रिका पाडगांवकर, कोंकणी साहित्य संघाच्यो सचिवा. चान्ने म्हज्या आंगणाक, जिणेची गंगोत्री, मन कोगुळ गायता, अशा कितल्याशाच हेतूंतल्यान आपलें योगदान दिवपी, बिंब पुरस्कारांनी सन्मानीत आणि कवयित्री पुरस्कारांनी सन्मानीत अशी ही कवयित्री. तुमच्या मुखार येता चंद्रिका पाडगांवकर. नमस्कार. कवितेचें नांव आयज श्राद्ध आवयचें. पूत परदेसांतल्यान आयला आयज, पूत परदेसांतल्यान आयला आयज, वाडूं श्राद्ध आवयचें. आवयच्या आवडीचे सगळे जिनस रांदून वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक खास आमंत्रण दिलां जेवणाचें. आवयच्या आवडीचे सगळे जिनस रांदून वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक खास आमंत्रण दिलां जेवणाचें. आवयच्या नांवान पिंड केला, आवयच्या नांवान पिंड केला, नांव ना कावळ्याचें. खंय तरी कितेंय तरी चुकलां गाय कोणाचें, खंय तरी कितेंय तरी चुकलां गाय कोणाचें. माफी मागली, विनवणी केली, शाणपण चल्लें ना उतरांचें. माफी मागली, विनवणी केली, शाणपण चल्लें ना कोणाचें. पूत जाला सैरभैर, पूत जाला सैरभैर, विधी अर्दकुटो उरला. कितें करचें कितें ना कांयच कोणाक सुचनाशें जालां. यो रे कावळ्या, यो रे बेगीन,
घालय तुजो राग शीण वेळ आनी होगडाव नाका कळाव करून तिश्टोव नाका तुजीच वाट पळोवन थकले दोळे तुकाच लागून अडलां सगळें तुजीच वाट पळोवन थकले दोळे तुकाच लागून अडलां सगळें काक्योन पडलो ताळो केन्ना सावन मारता उलो चुकलें माकलें माफ कर पिंडा फूड मेखळो कर चुकलें माकलें माफ कर पिंडा फूड मेखळो कर तू इश्ट मरे म्हजो भुरगेपणांतलो काको म्हज्या खेळांतलो तू इश्ट मरे म्हजो भुरगेपणांतलो काको म्हज्या खेळांतलो आवयच्या एका उल्यार धांवून येतालो आयज इतलो कित्याक म्हजेर फुगार जालो खंयचो तरी राग आयजूच तुवें म्हजेर काडलो तुका दाखोवन आवयन म्हाका हांडीर मारून खेळयला एक उणी म्हाका एक उणी तुका दोगांकूय एकाच ताटांतलें भरयलां हे इश्टागतीक तूं असो कसो विसरलो आवय मात म्हजेर केन्नाच रागार जाली ना तुजें मात हें वागप तिका मातूय मानचें ना आवयच्या अंत्यविधीक हांव पावलो ना म्हण सोयऱ्या दायऱ्यांनी म्हाका सोडलो ना आश्रमाची सगळी बिलां हांवेंच भरून लेगीत सगळें सोंसलें तांचें पूण तुज्या ह्या वागपाचो अर्थ म्हाका मातूय कळना आतां मात हांव हाल्ला सगळें अतीत म्हज्या मुखार उबें रावलां रासभर यादींनी ह्या खिणाक हांव बुचकळ्ळां आवयच्या उगडासान अंतस्करण भरून आयलां तिच्या कश्टांच्या रिणांत हांव सासणाचो उरलां हें आतां म्हाका कळून चुकलां तें तुवेंच म्हज्या नदरेक हाडलां पुताक हुसक्योवन तिणें जीव सोडला जातलो देखून घडये तिचो आत्मो म्हाका सोदीत पयस पावला आसतलो पुताक हुसक्योवन तिणें जीव सोडला जातलो देखून घडये तिचो आत्मो म्हाका सोदीत पयस खंय तरी पावला जातलो आनी हांव हांगा काळाच्या प्रवाहांत सामको सांपडला विळख्यान सांपडला तुजी वाट पळयता काक्या तुज्या रुपान हांव म्हजी आवय सोदतां इतल्या वर्सांनी एका निमतान पावला खरो घरा आवयक सोदची सोडून सोदता हांव कावळ्याक फकत श्राद्धाचे विधी पुराय करपाक परिवर्तनाचें हें केदें रूप आवय पुताक सोदता पूत कावळ्याक सोदता हय आवयूच उरता पुताची रुपां बदलत वतात देव बरें करूं चंद्रिकाबाई तुवें आवयचें एक आमकां चित्रण उबी केलें की ताच्या दुख्खाक कशें पुताचें पडबिंब दिसता तें आमकां दाखयलें आतां पुढच्या सुवातेक तुमच्या मुखार येता मालवणचो कवी आनी आयच्या 32व्या अधिवेशनाचो येवकार अध्यक्ष रोजारियो पिंटो सगळ्यांनी ताळ्यांनी येवकार दिवचो कळ्ळें माऊली दर्यादेगेर आमी मालवणी हे कविता संग्रह आनी कितल्योश्योच सीडी आयिल्ल्यो आसात बुमरँग हो कथा जेलो तशेंच आमच्या पाठ्यपुस्तकांतय तेंच्यो कविता आयिल्ल्यो आसात रोजारियो बाब तुका मातशी उगडी नमस्कार आज येवकार अध्यक्ष म्हणून हांव तुमकां 2 कविता आयकयतलो कोंकणी आयकयता पूण तेच्या पयलीं एक मालवणी कविता आमच्योन
मालवणी कविता कायच कळणार नाही, कायच कळणार नाही. कोरोनाचे प्रताप भल्या भल्यांका मनस्ताप, कधी गावतलो उपाय कायच कळणार नाही. केंद्राचे नियम वेगळे, राज्याचे नियम वेगळे, खरा काय खोटा काय कायच कळणार नाही. पहिली टेस्ट पॉझिटिव्ह, परत केल्यावर निगेटिव्ह, या सगळा असा कसा काहीच कळणार नाही. जनते क्वारंटाईन करतात, मंत्री नेते तापो घेऊन फिरतात, त्यांका कित्याक नियम नाही काहीच कळणार नाही. पोलीस डॉक्टर दमान गेले, गरीब बापडे नाहक मेले, संकट या टाळूया कसा कायच कळणार नाही. घोळ योग कोरोनाचो मिटता मिटना नाही. गाडी रुळावर येतली कधी कायच कळणार नाही. सोशल डिस्टन्स पाळूया, मास्क लावूया, इम्युनिटी वाढवूया. अरे काय काय म्हणान करूया कायच कळणार नाही. तुम्ही नुसते बसा, खाली बघून हसा, पुढे होताला कसा काहीच कळणार नाही. कोकणी कविता प्रस्तावना करताना पण रस्ते करणाऱ्या एका बायलेची स्टोरी तुमका सांगता. फातर फोडून रस्ता करणाऱ्या कवितेचं नाव असा फातोर. रस्त्याचे फातर फोडून संसार ती चलोयता. रस्त्याची धूळ, डांबराचो वास, खोरे कुदळ फातरांची रास. एक भुरगे मातयेन न्हिदला, दुसरे तिने पाटीर बांधला. फातर फोडून हातूय फुटला, अंगार माराचो वळ उठला. वयल्यान सुर्या भाजून काढता, कामार तिका पात्राव नाडता. सगळे ती हासून सोसता, आपल्या कुस्तार भुरग्यांक पोसता. पियोन घोव सदाच मारता, जाय त्यांना लागी ओढता. वर्साक एक भुरगे वाढता, जायतीच वर्षा अशाच घडता. पियोन घोव सदाच मारता, जाय त्यांना लागी ओढता. वर्साक एक भुरगे वाढता, जायतीच वर्षा अशाच घडता. सगळं रागती फातरार काढता, दिसभर मागीर फातर फोडता. रागान मागीर फातर फोडता, दिसभर मागीर फातर फोडता. सुंदर जाल्यो बाब. हे कवी संमेलन हांगा सोंपता आनी एक सुत्रां म्हाका हातीक दिल्ल्या खातीर म्हाज्यो एक कविता हांव हांगा सादर करता. पूण हांव हांगा न्ही, थंय वचून सादर करता, कित्याक म्हाका हांगा मातशें अडकल्ल्या भशेन. थंय अडखळटा कित्याक म्हणल्यार बाजून प्रकाश सर आसा आनी ह्या सायडीर रुजारियो आसा आनी हांवूय तसोच आसा. म्हणटकीर कविता भायर सरता आसतना त्या पेजान भायर सरपाची ती खंय तरी अडकळटली म्हूण हांव भायर आयलां. तर कविता तुमच्या मुखार दवरता. आमी दायजी, एकाच देवाचे, एकाच कुळाचे, एकाच गोत्राचे आणि एकाच क्षेत्राचे आम्ही सगळे दायजी. एका वाड्यार रावन लेगीत आमचे कसलेय संबंध ना, कोणाचे निर्बंध पाबंद ना. आम्ही दायजी. आम्ही घराच्यो वंट्यो वाडयलात, एकमेकाचे तोंड पळोवचे ना, उतर आयकोवचे ना ह्या हेतून. वंटीतल्यान आमची मुळां एकमेकाच्या मुळांक घुस्पलात.
नवीन पाळाय उमसलात तरी आमकां कसलीच जागना आमी दायजी. आयकतात आयकतात दोन वण्टींतल्यान देवाकुडीच्यो घाटी. आयकतात दोन वण्टींतल्यान देवाकुडीच्यो घाटी, ताळ आनी घुमटी, तरंगाच्यो झगाटी आनी चवथीच्यो फुगटी. नात्राची परवड गावपी पाटी, वलतेरार परवोवपी वयाची साटी आनी आकांताच्या वेळार गाळी आनी किलाटी. वयर गावपी वयर झाडार वयर गावपी सुकण्या सुरार आयकोपाची आमकां कान ना आमी दायजी. वण्टीक काना लावपी भेड्डी, वण्टीक काना लावपी भेड्डी, आयकून झगडपी कुड्डी, दसऱ्या दिवाळेक त्याच वण्टेर तोंड फिरावन पणटी. वण्टीक काना लावपी भेड्डी, आयकून झगडपी कुड्डी, दसऱ्या दिवाळेक त्याच वण्टीर तोंड फिरावन पणटी. लख उजवाडाचे आमकां भान ना, लख उजवाडाचे आमकां भान ना आमी दायजी. फुगिल्ल्या वण्टीर थापिल्ली शेणी, फुगिल्ल्या वण्टीर थापिल्ली शेणी, केन्ना चडटात वयर पवित्र मातयेची रोयणी. वण्टीर सुतकाक मुताक हाणी आनी सुवेराक तुळशी नाणी. वण्टीर सुतकाक मुताक हाणी आनी सुवेराक तुळशी नाणी. सारयल्ल्या वण्टेर हाताचेय दाग ना, सारयल्ल्या वण्टेर हाताचेय दाग ना आमी दायजी. अकस्मात वण्टीक वेर येता, अकस्मात वण्टीक वेर येता. वेरेचो आवाट वाडटना विश्वासाची माती धासळटा, दुबावाचे फातर कोसळटात, भगदाड पडून वणतच कोसळटा आनी मोठ्या दायज फुट्टा. नवीन बुन्यादीचे फातर येतात. दायजपणाच्या वण्टीक आमी दायजी. अध्यक्षा नात्यान जशी येवकार अध्यक्षान 2 कविता वाचली तेन्ना अध्यक्षान ह्या नात्यान हांवूय 2 कविता वाचता अशें म्हाका दिसता. एक बारीकशी कविता. म्हाका हो प्रश्न सदांच भिडटा की आमी आमच्यो कोकण हो भाग जशी वय वाडत गेल्यो आनी आमचें गोंय ल्हान जायत गेलें आनी आमचे भाव जे आसा ते पलतडेन उरले. ही खंत म्हाका सदां जाता. कारवार, मालवण, सिंधुदुर्ग ह्या वाठारांतले कोकण म्हणटात, ज्या कोकणांतल्यान कोंकणी आमी भास म्हणटात, त्या लोकां खातीर जे कोंकणींतल्यान शिपडून गेल्ले, भायर गेल्ले, गोंय सोडून भायर गेल्ले ह्या लोकां खातीर म्हाजी एक गोंयकार ही कविता आनी तांचे दुख्ख सांगपी कविता हांव तुमचे मुखार सादर करता की ह्या वाठाराक ती म्हाका वाचची अशी दिसता. हय आमी गोंयकार, हय आमी गोंयकार, मेरे वयले म्हणत नीज मातेचे म्हणत, आड्डून सांगता चौकार आमी गोंयकार. बुधवंतांनी सिमो बांदून नीज आमी भायर उरले, बुधवंतांनी सिमो बांदून नीज आमीच भायर उरले. इतिहासाच्या अस्तित्वाचेर सत्तेन सत्तेचे पुरावे पुरले. उस्तून पळय पाळामुळा, उस्तून पळय पाळामुळा, गर्वयेत तुटला गर्भावार. हय आमी गोंयकार. नाचयत हुबयत तरंगा घडयो, नाचयत हुबयत तरंगा घडयो, नेमान तळय घेता कौल. ढोल घुमट वाजयत गाजयत तीच गितां तेच बोल. मांडार आंगार शिरशिरता तुझ्या राखणेचो भार. हय आमी गोंयकार. कुळावी आमी, कुळावी आमी, मुळावी आमी, देवळात सदांच बंद दारां. कुळावी आमी, मुळावी आमी, देवळाक सदांच बंद दार. पलतडेच्या देवा खातीर पाळटा पलतडेन उपास भक्तिपार. म्हाजनाचो मान नाका, म्हाजनाचो मान नाका, परंपरा राखूक दी अधिकार. हय आमी गोंयकार. सारेन घेतलें मेरेन घेतलें, सारेन घेतलें मेरेन घेतलें, अदमासान आंगण तुमी, पलतडेच्या मुळाक दवरून अल्तडेन फुल्ले आमी. भूतकाळाचे वळ विसन सुगंतात परवळटारार. हय आमी गोंयकार. फुडारा. आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवंक पाटेर गिरयली सदांच अक्षरां. आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवंक पाटेर गिरयली सदांच अक्षरां. लिपून दपून शिकल्यात पोरां प्रस्न शेणिल्ली उत्तरां.
राबी त्याच्या दाखल्या खातीर जडायेन सोसता दप्तरा भार. हय आमी गोंयकार. बाटा बाटी वेळार नाती, बाटा बाटी वेळार नाती, मूळ पिटा सोडून गेल्यो. संस्कृतीची राखूंक मागती प्रकृती आमी पिकयन व्हेल्यो. इतिहासाची वळख आसून घाटी म्हणून झलता भार. इतिहासाची वळख घाटी म्हणून झलता वार. हय आमी गोंयकार. ताट पाट सोडून तिष्टला भूक पोटाची. सैम संपत्ती आमची पण पिकावळ दुसऱ्याची. उष्ट्या उंडेर घेतात पोरा सुवादाचेर सुवाद. हय आमी गोंयकार. शेवटाक कितली वर्सां कितली वर्सां पिट्टा आमी, रडटा आमी, कुट्टा आमी, लुट्टा आमी. सत्ते मुखार संघर्षान गांव जोडूक भोंवता आमी. वळखीचो एक धेक दी, वळखीचो फक्त एक धेक दी. कोंकणीच्या ह्या भर चौकार. हय आमी गोंयकार. सगळ्यांक या कवी संमेलनाक उपस्थित रावल्ल्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. म्हाका हो मान दिलो आनी ह्या मानाक हांव सगळ्या ह्या ज्येश्ठ साहित्यिका कडेन नतमस्तक जाता. हांव वजन म्हाजें चड आसत पूण साहित्याचो दर्जो तेंचो कितलोसोच उंच आसा. सगळ्यांक नमळायेन एक फावटी देव बरें करूं.